आसा भितर घे मरे हॅपी बर्थडे टू जालें न्हू काळे म्हापसा येता रे सो हे पळय घेतला आमी हाय सकाळी कितले ते ना एकदम टेस्टी अशी केक करता आम्ही भात घालताना बट हे डिफरंट हा ए काळे काळे म्हापसा येता रे अय अय म्हापसा येता ओ काळे एका व्हरया रे म्हापसा व्हरया का बाजार करपाक सो हे गायज वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग कशी आसता सगळी तुम्ही आय होप सो तुम्ही सगळी बरी आसतली आनी सगळी बरी आसपाक जाय आमी बी बरी आसा आनी आमी नाही जेवण बीन आतां भायर सरल्या म्हापसा वचपाक कारण ऑर्डर बीन आसा नाही ती आतां आमकां कुरियर करूंक जाय म्हटल्यार गुजरातची ऑर्डर बीन आसा नाही ती आतां आमकां कुरियर करपाक जाय तेका लागून आमी म्हापसा वयता आनीकूय मातशें बँकेन बीन काम आसा तेच्या भायर 2-3 अशी कामां आसा पेट शॉपार बीन वचूंक जाय काल बर्थडे जालो सो काल तर म्हाजो असोच दीस गेलो म्हटल्यार बिजी उरलें सामकें सो आयजूय आमगेर पार्टी आसा नॉनवेज पार्टी आसा ती नेक्स्ट व्हिडियोन तुमकां पळोवंक गावतलीच तर सद्या आमी म्हापसा वयता आनी म्हणटा तशें जें कितें काम आसा नाही तें करून येवंक जाय म्हाका कारण आयज संजयाची हॉलिडे आसली सो तें एक बरें आसा कारण फाल्यां तेका परत कामाक वचोंक जाय फाल्यां तो बिजी उरतलो सो अशे तरेन आमी लिस्ट केला सामकें सगळें म्हणजे कितें कितें काम आसा कशी प्रिंट काडूंक जाय कितें करूंक जाय हें सगळें करून येतली पोस्ट ऑफिसान बीन वचोंक जाय थंय वचून येतली सो कितलीं कामां करून येता ती पळोवया सगळीं कामां जाता की ना हें पयलीं पळोवपाक जाय आमकां तर अशे तरेन आसा आनी म्हाजी फ्रेंड जी आसा म्हटल्यार संजयाची भयण आसा न्हय ती घरान आसा सो तेका म्हटल्यार वचून येता मम्मी बी आसा घरा कडेन सो ती दोगांय घरा कडेन आसा हांव आनी संजय वचून येतली आनी हो पळय संजय यो मरे हाय हॅलो कर मरे सगळें हाय सो जेवण खावन वयता आमी या न्हू म्हापसा पळोवया काल गिफ्ट कितें दिवंक ना आयज कितें गिफ्ट बीन दिताले सो वत आसा सामकें म्हटल्यार ऑलमोस्ट 3 जाली आतां आनी वत पळया कसलें बरो कशें आसा तेकाच लागून हांवें जॅकेट घातलें मागीर आनीक एकदम कुळकुळीत जावपाक जाता सामकें तेका लागून सो चला या आनी भोंवून येवया मातशी फिरोन येवया फिरोन न्हू ऑलमोस्ट नाही आम्ही म्हापसा पावली म्हटल्यार म्हापसा पोस्ट ऑफिसान येयल्या आनी हांगसर न्हय पॅकींग बीन करप चालू आसा म्हटल्यार आमचें पार्सल न्हय पॅकींग जाता गुजरात धाडपाचें आहा तें म्हटल्यार ते करतात सो पोस्ट ऑफिसा कडेन म्हापसा उबी आसा आमी हांगसर पॅकींग चालू जाली आमची म्हटल्यार आमचें काम न्हय बरें जालें फटाफट सो कशें कितें पॅकींग करता न्हय तें पळोवंक गावतलेंच तुमकां दाखयता हांवूय फस्ट टायम पळयता म्हटल्यार पोस्टान कशें धाडटा न्हय तेच्या पयलीं कशें पॅकींग आसता तें आमकांय पळोवंक गावतलें तें न्हय ते ओन अशें पॅक करतात बरें रॅप करतात कपड्यान बी आनी मागीर म्हणटा तशें पोस्ट करतात सो पॅकींग चालू आसा ही काकी जी आसा न्हय ती पार्सलां पॅकींग बीन करून दिता आनी आमी न्हय म्हापसा पोस्टान येयला सकाळी कितल्यांक ओपन जाता बसता आयज तुका लेट जालो हां पॅकिंगूय केलें बरोवन बिरोवन जालें आनी बुकींगूय केली तेजे करता मागीर मागीर एक फॉरनर येयली तेंचो हो येयलो मागीर आमी येयली अजून जेवंक ना तूं अजून सकाळी खाल्लें म्हणटा अकरांक सुमार खाल्लेलें भोक च्या पिवन येयले ते हॉटेलाक आतां भोक पॅकींग करपाक बरो टायम वयता न्हू वचना वयता आसतलें न्हू सगळे कंट्रीक वयता पोस्टांची
सामको सेफ गो. प्रायसूय कमी. कुरियर तुका मदीं खंयूय मागीर ते बंद हे जाता न्हू. पार्सल मेळना. पार्सल ट्रॅकिंग नंबर बी आसता पोस्टाचो ते तूं पळोवंक शकता सकयल. हय. काय लागता. तर गायज हांगसर आमची पॅकिंग चालू आसा आनी कपड्याचे बॅग अशें करून घातला काकी आनी आतां नाही ती प्रॉपर अशी शिवता. म्हणल्यार पॅकिंग नाही बरी आसता पोस्टाची. सामकी सेफ अशी बॅग. आनी हेज्या भायर ना हेका परत एक पॅकिंग येतली म्हटल्यार कपड्याचे बॅग कशें घातल्या उपरांत परत प्लास्टीक बी आसता. सो आमकां नाही फर्स्ट टायम अशें पळोवंक गावलें एटलिस्ट की कशें कितें धाडप कितें बरें. एटलिस्ट आमकां कळ्ळें न्हू कशें पॅकिंग बीन आसता तें. नाल्यार आमकांय खबर नासलें न्हू. आं हय अशें कपड्यान बीन शिवता तें आमकां खबर नासलें. कपडे सेफ्टी खातीर पार्सलाक खूब आसता. आतां मेलीची गाडी येतली. हां हां 20 किलाची 25 किलाची मदीं बी पडल्यार कितें करता. हय हय हां तशें कपडे घातलेले काय ना फुटले सुद्दाले तुजे उरता. उरता. हो आमचो मसालो हा. टेन्शन ना. टेन्शन ना. किड्डल सुद्दां जालें जाल्यार भितरले सुद्दां सेफ. तरी आमची डबल पॅकिंग आसा भितर. हय खंय फुटले जाल्यार जर काय हांगसर संडे हो पळय एड्रेस बरयता कपड्याचेर आनी तेच्या उपरांत मागीर प्लास्टीक पॅकिंग घालप एड्रेस बीन बरोवन. कपड्याचेर मार्कर बरो येता न्हू. बरो येता सामको. पळयात आतां हांगसर न्हय प्लास्टीक पॅकिंग करता. झालंय ना. तर काय आमचं नाही आमचे पार्सल आहे पाहिजे गुजरातचे पार्सल नाही पॅक झाले फायनली म्हणतात तसे. सो गायज पार्सल बीन पॅक केले आनी आसले तशी पोस्ट ऑफिसान गेली आनी हांगसर ते पार्सल जे आसा ते म्हणटा तशें तेंचे कडेन दिले आनी बाकीचे जे कितें आसा पेपर वर्क बीन तो बीन केलो आनी हे आसा म्हापसाचे पोस्ट ऑफिस हे पळयात अशें आसा. सो गायज फायनली आमचें सगळें काम जालें. कुरियर जे आसले न्हय ते पोस्ट केले. आतां आमी मार्केटान वयतली आनी बरो टायम जालो म्हणल्यार पॅकिंग बीन करता आमचो बरो टायम जाता न्हय तेका लागून. तर आतां मार्केटान वयतली मिरसांगो बीन घेवंक जाय. बँकीतलें काम म्हाका दिसना जातलें कशें. सो मार्केटान या आनी मिरसांगो बीन घेवया आनी थोडेशे मार्केटान आनीकूय कितें घेवंक जाय.
सो ते बीन घेतलेले असो. 2,000 years later. सो गाईज मार्केट फिरून फिरून नाही सध्या आम्ही येयला पेट शॉपान हॅरीची बिस्कीट बीन काबार जाल्ली ती व्हरपाक येयल्या आणि सध्या हॅरीची शॉपिंग चालू आसा आणि तांबड्याची शॉपिंग चालू आसा. म्हणजे हांगसर कितें कितें घेता बॅट घेता दिसता हॅरी बॅट घेता. सो सध्या शॉपिंग चालू आसा. पळोवया कितें कितें घेता तो. आणि हे एक न्यू पयला हांवें आमी भात घालता न्हय बट हे डिफरंट आहा. अशें रुजत घालीत न्हय जाल्यार अशें ग्रास येता दिसता. स्क्विरल फूड आहा चानी 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 घे मरे. सो गायज सध्या न्हय चानयेक लागून आमी खावपाक घेता आमचं. पळोवया कितें मेळटा तें. हय हय भितर हे बीन आसता पळय. हय हय हेच तें सगळें आसता पळय. सगळी नांवां हिंदीन गिलर बोलतो आणि स्क्वेरल इंग्लिशीन स्क्वेरल म्हणटा तेका. जे खातात म्हणजे तू कोण तो धाकटो येता पळय तो उंदीर टायप येता पळय तो. हय वायट म्हटले चान्नी खातले ते सांगसर न्हय चान्नीक लागून घेता आमी. कितले पेमेंट आणि प्युअर पॅट. सो हे पळय घेतला आमी. सो हे गायज तर आता नाही ब्लॉग हांव कंटिन्यू करता आणि मार्केटातले सगळे काम आमी करून येयली आणि जस्ट नाव म्हणटा तशी घरा कडेन पावली. ऑलरेडी म्हणटा तशी 7:30 ना चड टायम जाला 9 जाली 7:30 खंय 9 जाली आणि आत्ता आमी घरा कडेन पावली. आणि तुमकां स्टार्टिंगूच हांवें सांगलेलें की आयज आमगे नॉनव्हेज पार्टी बीन आसा म्हणून. तर प्लॅनिंग सगळो चेंज जाल्लो आसा. इवन हेय बीन सांगलेलें की ते तुमकां नेक्स्ट व्हिडिओन पळोवंक गावतलें म्हणून. तर प्लॅनिंगूच सगळो चेंज जाला आणि आतांच न्हय आमी म्हणटा तशें केक बीन कटींग करतली आणि नॉनव्हेज मम्मीन केल्लें आसा चिकन बीन ते तुमकां फुडें पळोवंक गावतलेच. कारण संजयाक न्हय घरा कडेन वचूंक जाय आतां तेका लागून. सो हे पळय बॅनर बीन लायल्ले आमी की बर्थडे बरो सेलिब्रेट करतली म्हणून. बट ह्या फावट तसो सेलिब्रेट म्हाका करूंक गावोंक ना जसो जाय आसलो आणि म्हाका तितून कांय हे बीन ना प्रॉब्लम बीन ना. कारण काम पयली आणि काम म्हाजें सद्या इम्पॉर्टंट आसा म्हटल्यार भरपूरश्यो ऑर्डरी आसा. तेका लागून म्हाका बर्थडे कडेन तितलो लक्ष दिवंक गावोंक ना की बाबा बरे तरेन सेलिब्रेट बीन करतले म्हणून. नेक्स्ट टायम करपाचो. बर्थडे तर हेत रावतलो काम पयली. तर अशे तरेन आसा. सो आतां केक कटींग करतले म्हटल्यार काल जी केल्ली ती व्हेज आसली आयज जी करतली ती नॉन व्हेज. एक्चुअली प्लॅनिंग डिफरंट आसलें बट आसूं न्ही आतां तसो जावचो ना जसो चिंतलेलो तसो. तर केक हाडल्या न्हय ती धाकटीशी कट करतलें हांव परत आणि आमच्या आमीच आसा. ह्या फावट हांवें कंडन्स म्हटल्यार सांगूंक ना की बर्थडे यो बीन म्हणून. कारण म्हाका घरच्या घराच करपाचो आसलो तेका लागून. सो चला टायम आनी घेयना आणि म्हणटा तशें जीवय भरपूर जॅम जाला. कारण येताना भरपूर मिरसांगो घेवन येयले आमी. तुमकां सांगूंक सुद्दां शकना अशे तरेन येयल्या. तर चला चड उलयना आतां केक बीन कटींग करता आणि कारण संजयाक बी आतां वचोंक जाय तेका लागून. सो चला फटाफट केक बीन कटींग करून घेवया. आतां आमी केक कटींग करतली ती बीन सेकंड. काल ऑलरेडी तुमी पयले आसतली केक कटींग केलें हांवें. आतां ही सेकंड आसा. म्हटल्यार काल आसली ती व्हेज प्युअर व्हेज आयज आसा ती नॉन व्हेज. आणि ही जी केक आसा न्हय ती म्हाज्या फ्रेंडान केल्ली आसा. सो केक पळयात एकदम टेस्टी आसा. तर ही पळयात ते ना एकदम टेस्टी अशें केक करता आणि इतली बरी आसा ना. ही पळयात भायल्यान जशी दिसता न्हय तशी भितरसून सुद्धा एकदम टेस्टी असता तेजी केक. ही पळयात ती रेड फॉरेस्ट. हय कशी आसा कमेंट करून सांगात म्हाका. आणि म्हाका चडान चड न्हय चॉकलेट केकूच लायक आसा. सो आतां ती कट करया आणि सगळी कॅमेराच्या फाटल्यान आसा. सो काल ऑलरेडी म्हणटा तशें सगळ्यांनी म्हाका विश केल्लें आसा हॅपी बर्थडे म्हटलेलें आसा. सो आयज आनी म्हणपाची गरज ना. सो हांव कट करता फटाफट कारण संजयाक सुद्दां वचोंक जाय तेका लागून. आणि जशें की हांवें तुमकां सांगलेलें की आमचो प्लॅन डिफरंट आसलो बट जालो डिफरंट. सो तेका लागून अशा तरेन केक कट करता. हांगसर बलून बीन लावपाची आसली आमी. बॅनर प्रॉपर लावपाची आसली बट तशें कांय जावना कारण खुबशीं कामां म्हाजी पेंडींग आसा.
काम इम्पॉर्टंट आसा न्हू रे, त्याच्या मागीर सगळे. सो चला फटाफट कट करूया. सो 1 2 3 हॅपी बर्थडे टू. आणि त्याच बरोबर हॅपी बर्थडे 6000 सबस्क्रायबर आमचे कंप्लीट झाले ना. कंप्लीट. आणि त्याच बरोबर आमचे 6000 सबस्क्रायबर सुद्धा कंप्लीट झाले असा. सो त्याका लागून सुद्धा हे सेलिब्रेशन म्हणू शकता तुम्ही. त्याच्या मागीर आम्ही आमचं न्यू ओन बिझनेस स्टार्ट केला, त्याचे सुद्धा सेलिब्रेशन. सो सगळ्यांचे सेलिब्रेशन वांगडाच. केक नाही बरी मेल्ट झाली आसा इवेर. तर हांगसर तुम्ही बघू शकता हो बायड आसा तो तुमकां. आणि सगळ्यात पयलीं म्हटल्यार 6000 सबस्क्रायबर कंप्लीट जाल्ले आसा. आणि तुमचो सपोर्ट म्हाका असोच आसो न्ही, माझ्या बिझनेसाक सुद्धा तुमचो सपोर्ट असोच आसो न्ही. आणि त्याच बरोबर तुमचे ब्लेसिंग सुद्धा म्हाजेर अशेंच आसो न्ही. सो सगळ्यांचे सेलिब्रेशन वांगडाच म्हणटात तशें. तर सगळ्यात पयलीं संजयाक दिता, कारण सगळी कॅमेराच्या फाटल्यान आसा तेका लागून. सो ह्या सायडीन येवनी बॅकग्राऊंड मातसो बरो ना तेका लागून. बरी आसा सांग. तर केक तन्वी नाही म्हटल्यार माझ्या फ्रेंडाचें नाव तन्वी आसा. तन्वी तुजी केक खूप लायक जाली, सगळ्यांक लायक जाली. आणि टेस्ट म्हणटा तशी सांगा म्हटल्यार टेस्ट खावच्या पयलींच खबर आसा आमकां की एकदम टेस्टी आसतली केक. पळोवनच ना इतलें बरें दिसता ना. सो तुम्ही सांगा कशी आसा ती. तर ही बीन केक हांवें कट केली. सो परत एकदा आयज सुद्धा केक कटिंग केल्ली आसा हांवें. तर ही सुद्धा केक इतली बरी आसा. सो थँक्यू तन्वी तुका, कारण तुवें म्हजो बर्थडे भरपूर स्पेशल केलो, कारण इतली टेस्टी अशी केक दिली तेका लागून. आणि हो पाय संजय. सो ह्या व्हिडिओन आम्ही नाही दोगांय तुमकां खूप खूप थँक्यू म्हणटा, कारण तुम्ही आमच्या बिझनेसाक खूप सपोर्ट करता आणि आमचेर खूप असे ब्लेसिंग्स दवरता म्हणून रे. सो सगळ्यांक मनापासून थँक्यू थँक्यू थँक्यू. इवन कालच्या व्हिडिओन तुम्ही खूप जणांनी म्हाका विश केला, बरे बरे व्हिडिओ सुद्धा करून धाडले. तर सो जितले माझे म्हटल्यार म्हाज्या एका सबस्क्रायबरान म्हाका एक बरीशी व्हिडिओ करून धाडल्या, ती तुमकां एंडाक पळोवंक गावतलीच. बरी व्हिडिओ आसा. खुबश्या जाणांनी फोटो करून धाडले आणि कितलेशे पर्सनल म्हणटा तशे पर्सनली म्हाका तुम्ही व्हॉट्सएप केला, इंस्टाग्राम केला, तेका लागून सुद्धा मनापासून थँक्यू. आणि भरभरून तुम्ही विश केले तेका लागून सुद्धा मनापासून थँक्यू. तर आता संजय वयतलो. सो चला टेस्ट बरी आसली. आणि आणि त्याच बरोबर आमचे गुजराताचे पार्सल सुद्धा म्हणतात तसे पोस्ट केल्ले आसा न्हू रे. खूप बरें दिसलें आमकां. खुबशी आयडिया गावली. आणि कोणी ऑर्डर केलं रे? तुझें नाव? सुनील सेनवी. सुनील सेनवी म्हणून तुझें नाव आसा. सो थँक्यू तुका, कारण तुवें आमकां म्हणटा तशी ऑर्डर दिली तेका लागून. सो पयलींच आसतली तुमी कशी कितें ऑर्डर बीन पॅक करतात ती. सो ऑलरेडी पोस्ट जाल्ली आसा. सो 4-5 दिसांनी गुजराताक पावतली ती. सो चला आता संजयाक बाय करूया, कारण तो वचपाचो आसा. आणि नॉनव्हेज कितें कितें केलां तें मागीर तुमकां दाखयता. एक लास्ट बाईट. What sausage? चवकच ना. ए चवकास हा सुशेगाद वच. तर गाईज संजय हांगसर गेलो, बरो काळोख जालो पळयात. तर गाईज आमी नाही बरे फुगे बीन फुलयल्ले, म्हटल्यार बरे लायतली म्हणून, पूण काय यूज ना. सो आतां ते फुट्टा. कान 2 उरले 2. 1 2 फोडूंक मागीर येता. मम्मी रिकॉर्ड करता. मम्मी जितको टाइम फुलोंक लागलो पळय तेचो 1 मिनिट सुद्धा म्हणटा तशी फोडूंक लागलो ना. सो आणि हेरी भियेता फुग्यांक बीन, म्हटल्यार बलून्स बीन फुगयतना बीन आणि अशें करतना बीन. सो माझ्या बर्थडेची म्हणटा तशी पार्टी जाली. फुगे बीन फुगयले आणि फुगे फोडले सुद्धा. सो तुमकां चला फ्रेश बीन जाता आणि मागीर मेळटा, कारण
मार्केटांसून फिरोन बी येयली नाही तेका लागून. सो चला मागीर मेळटा तुमकां. सो गायज फायनली आम्ही जेवपाक बसली आणि आता म्हणटा तशें आम्ही तिगाय जेवपाक बसल्या. हांव, मम्मी आणि नयू. हाय करता तुमकां ते चिकनाची फोड खंय सकाळच्यान तेंच्यांनी हाय बीन करूकच नासली कारण आयज सगळीच बिजी असली तेका लागून. तर आयज सगळीच बिजी असली, सकाळच्यान बिजी, कोणूच कॅमेऱ्याच्या फुड्यान येवंक ना आयज. इवन केक कट करतना सुद्धा म्हटल्यार कॅमेऱ्याच्या फाटल्यान असली सगळी. तर कारण आमची धावपळूच तशी झाली, पड्ड्याच्या फाटल्यान असली ते धावपळ म्हटल्यार आम्ही म्हापसासून येताना ना मिरसांगाच्या पोत्यात घेऊन येयला. अशा कंडिशनान हाडला ना एकदम व्हडले पोते. ते सायड हिरोईनी खंय म्हटले कॅमेऱ्याचे सायड हिरोईनी दोगूय खंय. सो संजय गेला नाल्यार तेची मस्ती आसतली बट तेका फाल्यां कामाक वचूंक जाय आणि हेरी थंय आसा. आणि कामाक वचूंक जाय ते जाल्यार फाल्यां तेका ऑर्डर दिवपाक जाय म्हापसा, तेय बीन आसा. बर्थडे आमचो असोच गेलो ऑर्डरी म्हणून. तर आता आमी नॉनव्हेज पार्टी खबरूच आसली तुमकां. तर नॉनव्हेज केल्लें आसा आयज आमगेर चिकन चिली बीन. सो दाखयता तुमकां. म्हटल्यार संजय दनपारात जेवन गेलो, दनपारात पार्टी केली आमी तेका वचूंक जाय म्हणून. सो तुमकां आतां दाखयता. तर गायज ही पळयात चिकन ग्रेव्ही आणि त्याच बरोबर हांगसर आसा चिली. आणि हेरी आमचो नाचता. आयज हलकेशें थंड आसा तेका लागून हांवें जॅकेट घातला. तर त्याच बरोबर पयले आसतले तुमी आयज आमगेर हे स्पेशल आसा. आणि केक बीन आमी घेवंक ना कारण वदळूच भरपूर केक खाल्ले, केक एकदम टेस्टी असली. तर अशा तरेन म्हाजो 2 दीस कंटिन्युअसली बर्थडे आमी सेलिब्रेट केलो. मातसो म्हटल्यार सेलिब्रेट केलो. मेन म्हटल्यार फॅमिली बरोबर कसोय तुमी सेलिब्रेट केलो ना जाल्यार तो बर्थडे जाता. अशें गरजेचें ना की व्हडलोच करूंक जाय म्हणून. तर अशें आसा. सो गायज चला तर आमी जेवता आणि आयचो ब्लॉग हांगसरूच एंड करता. आय होप सो तुमकां आयचो ब्लॉग आवडलो आसतलो. ब्लॉग आवडलो आसत जाल्यार लायक, शेअर, सबस्क्राईब करूंक विसरू नका. परत एकदा म्हळ्यार एका नवीन व्हिडिओन ते आमचं देव बरें करून. आणि एंडींग एक गजाल सांगता. आमी आयज मसालो घेवपाक गेल्ली म्हापसा तेन्ना म्हाजे न्हय म्हाका एक सबस्क्रायबर गावल्ली काकी आसली ती काकी खंय न्हय करसवाड्यार रावता आणि माझे व्हिडिओ डेली पळयता खंय. सो काकी हो जर तूं व्हिडिओ पळयत आसत जाल्यार थँक्यू मनास पासून थँक्यू. तुका मेळून खूब बरें दिसलें आणि नांव विसरपाक नांव विचारपाक विसरलें. सो अशें आसा. तर चला बाय, गुड नायट. सो ही पॅड गुड नायट म्हणटली. गुड नायट, बाय, गुड नायट, बाय, गुड नायट.